होळी जावन जो बुधवार येता ते दिसा हांगा केणी कुटुंबाच्या घरांत नाल्ल दवरतात आनी बिरेस्तारा मागीर तो नाल्ल व्हरतात. जामावले शिगम्याची सुरवात जी मठग्रामात हिंदू सभा कित्येक वर्सां जाली करता ती आज पासून सुरू जाता आनी आमचे केणी कुटुंबाच्या घरान हो जामावलेचो नाल्लाचें पुजन जाता. हो नाल्ल गेली कित्येक वर्सां जालीं ह्या कुटुंबान पुजतात. जवळपास 1913 पासून ताजो कागदी रेकॉर्ड आसा. आज जसो नाल्ल दवरलो की हांगा भायर सीता स्वयंवराचो कार्यक्रम जाता. आज खरें सांगतलो म्हळ्यार शिगम्याची सुरवात जाल्या. आमी जामावले गेले, थंय हळदुणे करून आत्तां कोमान पावल्या आमच्या केणी बाबाल्या घरा. तो कार्यक्रम जातकच नाल्लाची आरती जातात आनी सगळ्यांक तीर्थ प्रसाद वांटप जाता. हो पयले दिसाचो कार्यक्रम जाता. फाल्यां नाल्ल 6 वरांचेर हांगाच्यान आमी घेवन मोठ्या दबाज्यान जामावले वतले आनी फालच्यान आमची नाटकाची सुरवात जातली. हांव एक मनीस. तुमचें नांव कितें? नांव जाय अशें म्हाका सरळ नांव सांगपाक केन्नाच जमलें ना आयुश्यांत. कशें सांगात. मागीर शुक्रार, शेनवार, आयतार आनी सोमार हे 4 दीस नाटकां देवकृत्य जातात. तशेंच सोमारा दिसा फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन, गायनाचें कॉम्पिटिशन अशी तरेतरेचे प्रोग्राम जातात. आता वर्ष पद्दती प्रमाणे मंगळारा दिसा आमचो गुलाल जाता.
हांव सदांच मठग्रामस हिंदू सभेचे वतीन सगळ्यांक आवाहन करताच तशें ह्या वेळार आवाहन करता की फक्त गुलाल प्युअर गुलाल हो आमच्या गुलाला दिसा वापरचो आनी वर्षे पद्दती प्रमाणे हो गुलाल बरे भशेन साजरो करचो ही मठग्रामस हिंदू सभेचे वतीन तुमचे कडेन मागणी. मंगळार दीस जो दामबाबाचो गुलाल जाता हो एक्चुली पळयत जाल्यार गोंयांत सगळ्यांत मोठो गुलाल उत्सव जो जामावले जाता तो ह्या वर्सा 14 तारखेक आयला आनी मागीर ताजे दुसरे दिसा धुळपेटीचो कार्यक्रम जाता आनी असो हो एकूण 8 दिसांचो जो उत्सव आसता ताजी समाप्ती जाता. बेगीन दवरती